Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आज हांव परत एकदा शिटकावणी दिता की एक म्हणजे आज 18 ते 45 हे जे लोकांक लसीकरण आशिल्लें तें गोंयांत पोस्टपोन जालां. कारण गोंयांत म्हाज्या म्हायती प्रमाणे 1 लाख सुद्दां लसी सद्या अवेलेबल ना. इट इज बिलो 1 लाख आणि त्या खातीर सिनियर सिटिजन्स म्हणजे 45 वर्सां ते 60 वर्सां वयले लोक जे येता ते जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता आजून आमकां जवळ जवळ तांच्या खातीरूच एक्स्ट्रा 1,50,000 लस जाय आणि 35% जर आमी 18 ते 45% लोक धरले जाल्यार नक्कीच जवळ जवळ 4.5 ते 5 लाख लस आमकां तांच्या खातीर जाय. हे सगळें जो पर्यंत मेळना तो पर्यंत हे सक्सेसफूल जावचें ना आनी त्या खातीरूच हांव सांगता जो पर्यंत फूल लसीकरण लोकांक मेळना तो पर्यंत सरकारान लॉकडावनाक प्रोत्साहन दिवपाक जाय. लॉकडावन करपाची आवश्यकता आसा कारण डिसीज व्हायरस जात आसा. डिसीज प्रत्येक घराघरात पावत आसा आणि याची जबाबदारी शेवट सरकार ह्या नात्यान मुख्यमंत्री हेल्थ मिनिस्टर आनी तांचे जे मंत्री आसा तांचेर येतली ह्या बद्दल दुबाव ना. तिसरी गोष्ट जर येदाकदाचीत सरकार हो निर्णय घेना आसत जाल्यार जे आमचे हायकोर्ट आसा तांणी सुमोटो हे पिटिशन घेवचें आणि IMAन जें कितें सांगलां तें करपाक तांकां लॉकडावन करचें कारण गरज आसा सद्या लॉकडावनाची.